Okay, so where is the queue? Where is the queue? आधार कार्ड ना आधार कार्ड मी आधार कार्ड ना इलेक्शन का आधार कार्ड आणि घे ना तुम्ही हांगा वॅक्सिनेशन घेवपा येयल्ले कशें दिसता तुमकां? आयज आमकां बरेच गांवांत व्हडली कुशलकाय दिसली. ही भिरांती मोदें आमच्या गोंयांत वाडत चडत वेता हे 2-3 दीस आनी आमच्या सरपंचान लोरिनान आनी सगळे पंचायत जावन आयज हो दीस करून हाडला. कुटाडचे आमचे हेल्थ सेंटर दोतोर सुकोर आनी ताची सगळी टीम हांगासर येवन बरे भाशेन हे सुरवात केले आनी म्हाका तांणी पयलें इंजेक्शन दिलें. हांव भियोन आसलो इतलो तें करचो ना म्हणून, पूण आयज देवा लागीं मागोवन ईश्वरा लागीं करया म्हणलें लोकांकूय सांगलें जाता जाल्यार करात, पूण तुमी बरे भाशेन मागात देवा कडेन ईश्वरा कडेन आनी इंजेक्शन करात म्हणून. सो बरें दिसलें आनी जायतो लोक एकठांय जाला. आमच्या सरपंचाच्या तांणी फोकस घेतला एनावन्स करूंक, प्लस मोटर बनयला आनी सगळ्या लोकांक सांगला करूंक जाय तितलें केलां. आतां सगळ्या लोकांचेर आसा हें बरे भाशेन घेवपाक आनी आपलो बरो कुयदाद करून दुसऱ्यांकूय आदार दिवपाक कोविड-19 व्हायरस जायना. Mobin Gudinova, Minister for the Panchayat and Transport. I would like to thank him on behalf of my members and my staff of Village Panchayat Chikolna Bogmalo for taking this initiative and getting the health center to come to Bogmalo to treat the people with this vaccine. This vaccine is very important now because the cases are increasing day by day, and to be free from this virus, Sir has taken the initiative, taking the Panchayat in confidence, and we with Panchayat members, we have gone to all the villages. We have the vehicle have moved around to all the villages to get the people together here, and I'm happy to see all the people who have taken interest in coming all the way to this center to get this vaccine done. उत्सव आख्खे देशभर गेल्लो आसा आनी बोगमालो दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी सेकंड पंचायत आसा. व्हडल्या प्रमाणान लोकां हें वॅक्सीन घेवचें म्हूण आमी भायर काडटा. हेजो हेतू एकूच, सगल्यांनी सुरक्षीत रावपा जाय. हें पॅन्डेमीक इतलें वायट जाल्लें आसा. सेकंड वेवाक आमी चिंतताले इतलें स्ट्रॉंग येवपा ना म्हूण, पूण पळोवपाक गेल्यार आनी मायज लोक मरपा लागला, इन्फेक्ट जावपा लागला. सो कोणें हें लायटली घेवप ना. सगळे SMS जे आमी म्हणटा सॅनिटायझेशन, सोशल डिस्टन्सिंग आनी मास्क घालपाचें सोडपा जायना. हें सोडल्यार जण एकल्या गेली रिस्क आमी घेता आनी आपल्या जिविता आमी हें एक धोको दिवपाक शकता. आमकां कोण मेलोलो नाका, ताका लागून वॅक्सीन घेवपा जाय. वॅक्सिना शिवाय उपाय ना. फर्स्ट डोस आज घेयल जाल्यार आनी एक 6 विकांनी वो 8 विकांनी जे डॉक्टर डेट दितले, ती स्लीप दिता तेजेर सगळे डिटेल्स येता तुगे मोबायलाचेर, SMS येता.
ते प्रमाणे सगळे लोकांनी काळजी घेऊन सेकंड डोसूय घेवपा जाय. रिस्क घेवप ना हे हितून. आतां सांगप अशें जाता की थर्ड डोसूय आसतली म्हण मागीर ते उपरांत, कित्याक सारकें फूल प्रोटेक्शन जातलें जाल्यार. हें दुयेंस कोणें मागोवन घेवं न्हय. हें खुंयसून येयलां, कशें येयलां तें अजुनूय तेजी चवकशी आख्खे संवसारांत चालू आसा. पूण इम्पॉर्टंट कितें, लास्टाक मनीस जगपा जाय न्हू. जगतना आपलें जिवीतूय सारकें सारपा जाय, कितें तरी इकनॉमीक एक्टिविटी जावपा जाय. फाल्यां घरा बसलोय म्हूण जायना. पण आपले कित वेवसाय आसा, आपले जॉब आहा, आपले कित करपाचें आहा तें करीत रावपा जाय, पूण केअर घेवन. इतलेंच म्हाजें लोकां कडेन सांगणें.